मंगलम्। श्रीरामं हनुमत्सेव्यं श्रीकृष्णं भीमसेवितं श्रीव्यासं श्रीमदानन्दतीर्थसंसेवितं भजे। ब्रह्मान्ताः गुरवः साक्षात् इष्टं दैवं श्रियःपतिः आचार्याः श्रीमदाचार्याः सन्तु मे जन्मजन्मनि। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरि ओम। आजी हे सभा कार्यक्रम व्यंकटेश भजना मंडळीचे सुवर्ण महोत्सवा निमित्तानं हे एक सभा कार्यक्रम घडत असा। आताची सांगिल्ले आम्ही हांगा बेंगलोर चातुर्मासांतू आसतानाची त्यांना प्रस्ताव दवरिले की 2 वर्षानंतर व्यंकटेश भजना मंडळी स्थापन जावन 50 वर्ष जाता। स्वाम्यानं त्यांना आमकां मोक्काम दिवन गेलो, आमगेल कार्यक्रमांत उरका म्हूण गेलो मंडळी तर्फेन तेन्नाची आमकां प्रस्ताव आयिल्लो। बट ते कशी करचे कशें न्हय कितें तेन्ना विचार नाशिल्ले। पुनः आमगेले वाराणसी चातुर्मासांतू आसतना पुनः तांणी विनंती दवरले। कडेरी उठूची जाले नंतर हे वर्ष 2026 पराभव नाम संवत्सरांतू अधिक ज्येष्ठ मास आयिल्ले निमित्तानं एकपंता 3 कार्य जाता। म्हणल्यार उद्देशान म्हळ्यार स्वाम्याले हांगा आगमन जालें, अधिक मासाचे आचरण जालें, व्यंकटेश भजना मंडळीचे 50 वर्साचे कार्यक्रम जाले, GSB समाज तांगेल वैकेचे एक कार्य आशिल्लें तेही जालें। सो प्रत्येक लोकांक एक अवकाश मेळटा म्हणल्या उद्देशान आमी औंदू वर्साचे अधिक मासाचे 15 दिवस हायेस्ट कसन आसा ते आमी बेंगलोर महानगराक आमी अवकाश करून घेवन दिले। आनी अपसेट जायनाशी तुमी पळोवन घेतले। आमी तशी अपसेट जावचे हे जावचे अशें कशें न्ही, बट अधिक मासाचे कसन ते शब्द आसा अधिक, तशी अधिक रुपारी हांगा लोक आयले हेची एक संतोष म्हळें। आनी एक एकादशी दिवस आयल जनाची आमकां ते साक्षी आसा। मुद्राधारण दिवन 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 ते आमकां कळटा कितले अधिक जाल्ले म्हूण घेवन। बट तांतू कळ्ळें की तुमगेले एक भावना, तुमगेले एक अधिक मासांतू असल अवकाश मेळना। बाकी टायमार मुद्राधारण घेवचेक मेळटा, किंतु अधिक मासांतू तांतू एकादशी दिवस तांतू बेंगलोरांत आसतना चूक नाशी घेवका म्हळ्यार कितें तरी सक्सकाणी हांगा येवन आयले। ते आमकां गोत आसा बुधवारा वीक डे उरता, थोड्याची म्हळ्यार तितले जन उरता उठून आमी हें केलें। आमी बाकी केलो प्लॅन करून दवरिल्ले, हांगा जन पळयल कुणा उठून प्लॅन आमगेल वैकेची। बट एक संतोष जाले की आज वैकेची आमगेल समाजाचे जन मुद्राधारणेक कितलेक महत्व दिताची म्हणलेक तो बेंगलोरांत असल्यार वैकेची मुद्राधारणेची कसन एक महत्व आसा बेंगलोरकारान दाखोवन दिले। आमी गांव सोडून घेवन आयल्यार अडना, किंतु आमगेले धार्मीक विचार आमी सोडनाची म्हणलेक तुमी दाखोवन दिल्लो आसा। आताची व्यंकटेश भजना मंडळी 50 वर्ष जाले, 1-2 वर्ष न्ही, अनेक वर्षाचे एक तपस्य तांणी करून घेवन निरंतर प्रति शनिवारा देवाले नामसंकीर्तन, देवाले गुणगान, देवाले नाम स्तोत्र पठण इत्यादी करून घेवन आईल तसं हे एक मंडळी म्हळें। प्रत्येक पंत कसन की म्हळ्यार आमी सांगताची मनशाकही एक स्टेज येता, 50 वर्ष ताकाही येता, 75 वर्षाची तोही सेलिब्रेट करता। बट मंडळीक ना एक इन्स्टिट्यूशनाक 50 वर्ष जावचेक आनी एक व्यक्तीक 50 वर्ष जावचेन तूं फरक आसा। आमी केन्नाय सांगता व्यक्तीक कसन की म्हळ्यार ताका संतोष सकाळी जाता की आज म्हागेले 50 वर्षाचे वाडदिवस, कित लोकांन म्हाका मॅसेज केले, कित लोकांन म्हाका विशीस दिले, उठू हें करता। सांजेर तो एक गेट टुगेदर दवरून घेता, उठू लोकांक भोजन घालता, उठूची सकाळ तुलेन गेस्ट येवन घेवन वापस वच पर्यंत
मस्त संतोष उरता आज मागे बड्डे, आज गेट टुगेदर आसा, हे मागेल फेवरेट कसकी रांदपानी केले खावचें मेळटा, उठू जाल्यार न्हिदेताना रात्री भंय सूर जाता, मागेले आयुश्याचे 1 वर्ष कमी जाल्ले म्हणून. हे मनशाले व्यक्तीक 50 वर्ष जाल्या नंतर थोडे काळ पर्यंत संतोष, वापस रात्री न्हिदेताना आलोचन करताना मागील 80 वर्ष प्राय जाल्यार मागेल त्या 80 वर्षांतू 50 वर्ष मुक्ताय जाले आनी 30 वर्ष मात्र. किंतु वेंकटेश भजना मंडळीक तसल कसने भय ना म्हळे. वेंकटेश भजना मंडळी आज 50 वर्ष, फाल्यां 75 वर्ष, परांक 100 वर्ष, 125, 150, 200 हे निरंतर जावन गेलो. आज आम्ही आसा, फाल्यां मुखावेल जनरेशन त्या चोलोवन घेवन वता म्हणले एक धैर्य ताका मेळटा. सो हे निरंतर जावन गेनू चलचे तसले एक हे मनुष्याले तशी ना, एक वॅलिडिटी आसा. किंतु एक देवस्थान जावो नाजाल्यार आमगेलेची संस्थान पर्तगाळे जिवोत्तम मठ जावो ना अन्य खंयचे इन्स्टिट्यूशन जावो, ते निरंतर जावन घेवन चलता तसले एक अवकाश तांकां थंय एक प्राप्त जाता. आतां सांगिल्ले प्रमाणे वेंकटेश भजना मंडळी हाजे अर्थ कसन की म्हळ्यार निरंतर जावन घेवन भजन करचें. आतां सांगिल्ले प्रमाणे 2 रितीन करचें जाता म्हणून दयानंद पैन सांगलें. एक देवाले गुणगान आनी एक प्रार्थने. देवाल गुणगान करचें, देवाल स्तुती करची कितेरी, प्रार्थना करचें आमगेल बरेपणा कितेरी. स्तुती करून ताका हें करचें, प्रार्थना करून आमकां बरें जावचें म्हणून आमी प्रार्थना करून घेवचें. बट एक कसन की म्हळ्यार जगतांतू इतले प्राणी वर्ग आसाचे. गाय आसा, सुणे आसा, माज्जर आसा, पक्षी, क्रिमी, कीट प्रत्येक आसा. आनी उट्टू लोकांक गायक वैके जीब आसा, नाजाल्यार प्रत्येक प्राण्यांक एक जीब आसा, किंतु स्पीच ना. पळया, आमकां एक जिबीक आग्रा बूक जाल्लो म्हळ्यार ताका जीब होरलाडसूंक जायना, एक शब्द काडचेकय जायना. आनी जीब कट्ट जालें म्हळ्यार स्पीच भायर येना. खाली एक जिबाचे एक थोडे अंश कट्ट जाले म्हळ्यार मुखार उलोवचेंच जायना ताका. किंतु गायक जीब आसा, बाकी प्राणी वर्गांकय जीब आसा, संपूर्ण आसा, किंतु उलोवचेंच जायना. खाली जीब असून घेवन उलोवचेंच जावंक आशिल्लें तसले एक प्राणी म्हळ्यार तो मनुष्य प्राणी मात्र. आनी तेतकून सांगिल्लें की नरजन्म बंदाग नालिगे इरुवाग कृष्ण एनबारदे म्हणून घेवन दास साहित्यान सांगिल्लें. हेचीय कारण मनुष्याक जीब दिले, बाकी प्राणी वर्गांकय जीब दिले, किंतु देवान स्पीच दिलें ना. आमकां देवान जीबही दिले आनी देवाला एक प्रार्थना करचेक, देवाला गुणगान करचें तसले एक शक्ती वैके दिली म्हणटाना आनी देवाला एक आमी कसने प्रार्थना करचेक जायना. कित्याक की म्हळ्यार बाकी प्राणी वर्ग कसन आसाची प्रार्थना करत आसाची. आमकां ही मनुष्य जन्म दी देवा, कित्याक की म्हळ्यार मनुष्य जन्म दिल्ल्यार तुगेले गुणगान करचेक जाता म्हणून घेवन अनेक बाकी प्राणी वैकेची चिंतन करत आसाची. कित्याक की म्हळ्यार आतां प्राणी आसाची जीब आसा, देवाल स्तुती करचेक जायना. किंतु आमकां ऑलरेडीची प्रार्थना करनाशिची देवान आमकां मनुष्य जन्म दिले, आमी खाली देवालेक आमी नामस्मरण करून घेवन आमगेलें जीवन सार्थक करका म्हणून घेवन दासवरेण्य सांगत उरता. तेतकून तो सांगता नरजन्म बंदाग नालिगे इरुवाग कृष्ण एनबारदे म्हणून घेवन सांगिल्लें आसा. तेतकून जल्ल तितले केन्ना केन्ना अवकाश मेळटा, फ्री टायम मेळटा, आमी जल्ल तितले नामस्मरण करका म्हणून घेवन म्हालगड्यान सांगिल्लें. हेची कारण तेतकून केन्नाही सांजे वेळारांनी आमी चौडवांक आनी हात पांय धुवन घेवन तांकां भजने बसताचे. कित्याक की म्हळ्यार दिवळाणीच्या वेळार अपशब्द उलोवचे, वायट वायट उत्तर उलोवचे, ते उट्टूची घरांत तूं करनाशी उरका म्हणल्या उद्देशान तांकां हात पांय धुवसून घेवन भजनाक घालून सोड. भजन करत 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 टायम जाता, ते तिळसाणी कसन आसा, संध्याकाळ आसा, ते क्रॉस जाता आनी क्रॉस जाल्या नंतर कडेर तुमी बाकीचे खंयचे अन्य कार्य की जेवण करचे की इत्यादीक तुमी करचेक जाता. कित्याक की म्हळ्यार संध्याकालीन समयाचेर वास्तुदेवता तांगेले भ्रमंती जाता उरता. भ्रमंती म्हळ्यार भोंवत उरताची घरांत वास्तुदेवता. तुमी कसने तरी अपशब्द उलयले म्हळ्यार तांगेले इतलें म्हणचें तथास्तू 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 म्हणचें.
तुम्ही अपशब्द उलयले म्हळ्यार तशी जावो म्हणगे न्हू सांगील तशी जाता. त्यातकून भजन आनी करतना देवाल स्तुती आनी करत आसतना तें आयकल म्हळ्यार त्याची प्रमाणे तुमकां बरेपण जाता. त्या निमित्तान दिवळांनी वेळारी दिव लावन घेवन हात पाय धुवन घेवन आमी नामसंकीर्तन करचे कारणची एक अशी वैकेची एक परिपाठ घालून दिले. अपशब्द ही केन्ना तोंडांतल्यान दिवळाणीचेर यानाशी उरका म्हळ कितें. सो इतलेक भजनाक महत्व दिलें. ते न्हयशीची आतांची व्यंकटेश भजना मंडळीन तांगेले कार्यव्यापी सांगिल्लें आसा. एकादशीक हांगा अखंड भजना, आषाढ एकादशीक अखंड भजना जाता. त्यानशी रामनवमी संदर्भारी भजन जाता. प्रति शनिवार हांगा भजन जाता. आनी आत्ताची सांगिल्ले प्रमाणे पेजावर मठाचे स्वाम्यांनी तांगेले विद्यापीठांत की नाजे तांगेल्या मठांत तूं प्रति एकादशीक रात्री 1-2 घंटे भजन करता जाल्यार अवकाश तांकां दिल्ले म्हणगे न्हू तांणी सांगलें. आमगेल्या समाजान आपेल्यारी कांय होड न्ही, किंतु अष्टमठाचे स्वाम्यान आमगेल्या समाजाक आपेल म्हळ्यार त्याची एक तुमगेले मंडळीक एक भूषण म्हणगे न्हू तुमी लेखचे काडना. केन्ना जायनाशिल्लें तशें जाल्यार लास्ट 8 म्हयने म्हळ्यार सुवर्ण महोत्सवा संदर्भारीची तुमकां एक असले एक अवकाश देवान हाडूसून दिल्लो आसा. आतां तांणी सांगलें की अयोध्या वैकेची 5 दिवस तांकां आपेले, आमंत्रण आशिल्लें, निमंत्रण आशिल्लें. तशी मठांत वैकेची हांगा भजना सप्ताह आशिल्लें. सो खंय वचका कशें न्हय कितें खंय वचचें आडना. थंय अयोध्या, हांगा दक्षिण अयोध्या, इतले व्यत्यास ना. कशें न्हय फरक कांय जायना. थंय वैके रामू, हांगा वैकेची रामूची. सो खंय भजन केल्यार वैकेची लास्ट देवाकची पावता. ते न्हयशीचे आत्तां एक विशय तांणी सांगिल्लो आमकां. आमी वयर आशिल्लतना ताणें आमगेले एक अभिव्यक्त केलें. कशी पेजावर मठाचे स्वाम्यांनी हांकां एकादशी दिवस भजना मंडळीचे हांकां आपेले, तशीची पर्यायांत आशिल्लें तशें जाल्यार शिरूर मठा स्वाम्यान वैकेची तुमी वैकेची हांगा उडपीन येवन घेवन तुमी खंडीत हांगा भजन करका म्हणगे न्हू तांकां तितलेक विश्वासारी तांकां सांगिल्लें आसा. तुमी थंय येवका. कित्याक म्हळ्यार त्या स्वाम्या एक दीस एकादशीक थंय आशिल्ले आनी हांगेले भजन आयकून गे न्हू तांकां उमेद येवन गे न्हू तांणी शिरूर मठा स्वाम्यान उडपी भजन करचेक येवका म्हणगे न्हू तांणी सांगलें. हे उठूची एक भजन तुमगेले भजन आनी म्हळ्यार इतलेक वायब्रेशन उरता की म्हळ्यार लोकांक थंयतल्यान उठचेक येना. तिचन एक वैभव की तुमगेले ताळ मारची की नाजाल्यार एक ध्वनी कसन आसा ताजेन एक कान्ना पडलो कुडेन मनाक एक समाधान की आयकत उरका हांगतल्यान वच्चे नाका म्हणले एक संदर्भ तसले एक निर्माण तुमी भजना मंडळीची करताची. एक मनशाक नाजाल्यार एक व्यक्ती कशी करता म्हळ्यार मनशाकिंत कोमल जावन आशिल्लो तसो जाल्यार देव म्हळ्यार तो कशी हांगा हें करता म्हणून तुमी आलोचन करचें काडना. आमगेल्या मनांत कल्मशांनी उरताले, देवाल मनांत तसलें न्ही ना. आमगेल्या मनांत कसं नाही तरी एक दुष्ट विचार की आनी कसं नाही तरी उरताले नाजाल्यार आमी केलो पण कठोर जाताले. किंतु देव तसलो कठोर नाही. अशी आसतना आमी कठोर आशिल्ली व्यक्ती हे भजन आयकल कुडेन आमी जर कोमल जाता जाल्यार कोमल जावन आशिल्लो तसो जाल्यार देव तुमगेले भजन आयकून आनी कितलो कोमल जाता म्हणगे न्हू तुमी लेखचे काडना. सो इतले एक संदर्भ देवान आमकां अवकाश करून घेवन दिले. आतां सांगिल्ले प्रमाणे भजन आसा, नामसंकीर्तन आसा, देवाल उडगास करचो आसा, अनेक रितीचे आसा. म्हळ्यार केलो मनानची देवाल स्मरण करता, केलो भजन रुपान देवाल स्मरण करता, कोणे चॅन्टिंग जप करत करत देवाल स्मरण करता. अनेक रुपार आसा. बट लास्ट गोल कसन की म्हळ्यार देवाल नाम येवका म्हणून हरिनाम संकीर्तन येवका. सो येवका म्हळ्यार कित्याक येवका की म्हळ्यार आतां सांगिल्ले प्रमाणे आवसूक चरडाले स्वभाव गोत आसा, समय गोत आसा. इतलो आसल्यार वैकेची आवसू जो पर्यंत चरड रडना तो पर्यंत ती मुखारसून ती कसने कार्य करना. गोत आसा आतां 1 घंटे जाले चरडा लावचे तसले समय आसा बट चरड आनीक रडता ना. सो ते समयाचेर ते प्रार्थना करत उरता. चरडू आवसूल एक प्रार्थना करत उरता. पडटा भूक लागले आई
कसने खावच्या घाली म्हणून न्हू ते आवसू प्रार्थना आवसू लेगी चरड प्रार्थना करता. प्रार्थना केलं कुठे ना पटकने आवसू धांवन येवन गे न्हू ताका शीत लावची की कसं की ताका एक हें करता. सो तशीची आमकां वैकेची आवसू जावन गे न्हू बापूस जावन गे न्हू आमगेलो वेंकटरमण की आमगेलो महाविष्णू आमकां आसा ताकाही गोत आसा हागेल हे समय आयले हा कशीशी जाऊ का. किंतु आम्ही वैके देवा लेगी बरे रितीरी प्रार्थना करका. जेव्हा पर्यंत नामसंकीर्तन करना तो पर्यंत देव आमकां अनुग्रह करना. हाका 2 उदाहरण आमकां दिवचेक जाता. द्रौपदीले वस्त्रापहरण जायत आसतना द्रौपदीनं स्टार्टिंगाक कृष्णाल नांव घेतिल्लें ना. केन्ना तिका वस्त्रापहरण जाता आशिल्लें तेन्ना तिणें पयलो कोणालेक पळयलें की म्हळ्यार आपणेले पतिराय वीरादी वीर आशिल्ले तसले 5 पांडवांक तिणें तांगेलेक पळोवन घेतले. बट हे 5ही पांडव कसन जाले की म्हळ्यार दुर्योधनाले तांगेले ते हंतू तांणी तांकां अडमान जावन गेनू तांकां दवरिल्ले निमित्तान आतां कसने उलोवच्याक जायनाशिल्लें. सो खंयचेही पांडवांनी सहाय करचें गेलें ना. द्रोणाचार्य आशिल्लो ताणेंही सहाय केलें ना. भीष्म पितामह आशिल्लो ताणेंही सहाय केलें ना. आशिल्लें तसले मस्त सभांगणांत मस्त लोक आशिल्ले कोणेहीची एक चकार वैकेची द्रौपदील रक्षणे कितें एक शब्दही काडिल ना. द्रौपदीनं हानी उठू लोक कोणेही सहायाक आयिल्ल नाशिल्ले तेन्ना तिगेल केन्ना मानाचे भंग जाता आशिल्ले तेन्ना तिका लास्ट उडगास आशिल्ले तसले व्यक्ती कोण की म्हळ्यार श्री कृष्ण परमात्मा. तेन्ना तिणें भक्तीन कृष्णाक आपेल नंतर तक्षण जावन गेनू कृष्णान अक्षय वस्त्र प्रदान करून गेनू द्रौपदीले कसन एक मानभंग जावचे आशिल्ले ते जायनाशीची देवान रक्षण केलें. आतां एक प्रश्न कसन की म्हळ्यार हे पांडवांक हे ते उठू करका ना म्हणना. बट तेन्नाची कृष्णाल उडगास केलेली आसल्यार तेन्ना कृष्ण येता आशिल्लो. तिणें केन्ना पर्यंत कृष्णाले उडगास केलें ना तो पर्यंत कृष्णा येद्राक आयिल्लो ना. आनी केन्ना कृष्णाल उडगास केले ऑटोमॅटिकली कृष्ण धांवन घेवन आयलो. सो तशी आमी वैकेची केन्ना पर्यंत देवाले उडगास करनाची तेन्ना पर्यंत देव रक्षणेक येना. दुसरें कसन की म्हळ्यार प्रल्हाद जाले. प्रल्हादाक हिरण्यकश्यपू अनेक पंता ताका विष घालचे ताका गुड्डे तुलेन धुंगूळ घालचे नाना रितीचे केले. प्रत्येक करताना ताणें विषपानही केलें गुड्डे तुलेन धुंगूळ घाल्ले. किंतु प्रत्येक करताना ताणें आमकां जर कोणे तरी गुड्डे तुलेन धुंगूळ घाल्यार आमी कशें करता की म्हळ्यार हात पांय धाडूचके पॅरेशूटास की पळोवचे ना जे खंय तरी हें करचे की म्हणून आमी प्रयत्न करतात. प्रल्हादान ते उठू कसने ते संदर्भार केलें ना. ताणें एक कसन केलें की म्हळ्यार देवाल नाम संकीर्तन मात्र घेता आशिल्लो तो. सो त्या निमित्तान तशी त्या संदर्भार वैकेची देवाले उडगास येवका म्हळ्यार तो कितलेक देवाल भक्त आशिल्लो म्हूण घेवन तुमी आलोचन करा. त्या देवाले नामसंकीर्तन केले निमित्तान प्रल्हादाक एक चूर वैकेची गुड्ड्यातुल्यान उडयल्यार वैकेची विषपान केल्यार वैकेची खंयचे रितीर वैके आघात जायनाशीची देवान रक्षण केलें. सो इतलेक देवाले नामसंकीर्तनाक देवान अवकाश करून घेवन दिले. विशेष जावन घेनू एक सिन्सियरिटी उरका आनी एक डिझायर उरका. हे दोन एक इच्छा आनी एक प्रामाणिकता हे दोन उरका पडटा भजन वैके म्हणटा. नाजाल्यार कसन जाता भजन म्हणत आसा लक्ष खंयकी आसा ताजे चिंतन तोंडातुल्यान हांगा नामसंकीर्तन मात तेंत खंयची एक अनेक विचार जाल्यार ते परिपूर्ण भक्ती लक्षण न्हय. परिपूर्ण भक्ती लक्षण कसन की म्हळ्यार संपूर्ण थंय मग्न जावन घेवन उरल्यार मात्र ते परिपूर्ण भक्ती म्हणून घेता. दुसरेच कसन की म्हळ्यार इच्छ जावका. आनी भजने तूं कसन एक सांगिल्लास की म्हळ्यार सांकेत्यम पारिहास्यम वा स्तोभम हेळनमेव वा वैकुंठनाम ग्रहणम अशेष अघहरम विभुः म्हणून घेवन सांगिल्लें आसा. सांकेतीक जावन घेवन आमी करेक्ट देवाल नांव न्ही सांकेतीक जावन घेवन ताका आपोवचें. सांकेतीक जावन घेवन आपयल्यार नाजाल्यार हेळनमेव वा कशें की तुच्छ रितीर आपयल्यार ना कोप्पान ताका नांव आपयल्यार नाजाल्यार
पारिहास्य हसत हसत आपेले री अशी वैकेची वैकुंठाले नाव घेतले म्हळ्यार देवाल नाव घेतल्यार वैकेची तुगेल पाप परिहार करता म्हणून सांगिल्लें आसा. आमकां जर कोणें तरी अशें कोप्पान आपयल्यार आमी ताका हें करतावे ना. कोणें तरी आमकां मस्करी करून हें केलें म्हळ्यार आमी ताका गौरव करतावे ना. नाजाल्यार आमकां ताणें सांकेतीक जावन घेवन अरे म्हागेले बापसून समान नांव दवरलें नावे कसन तूं म्हाका अशें आपोवचें म्हणून गे न्हू आमी ताका हें करताची. देव तेची आमी सांगिल्लें देव कठोर न्हय मनुष्य कठोर. ताका अशी आनी आपयले रे सांकेतीक जावन गे न्हू ताका नाजाल्यार चिडयले रे. ताका स्कुलांत न्ही साना साना चेडवांक चिडोवच उरता. तांकां एकदम कोप येता म्हाका तें आपयला चश्मा घालता म्हणून चश्मीस म्हणून घेवन आपोवचें नाजाल्यार आनी कसकी म्हणून घेवन आपोवचें तशें आपयलें कुडें नास पळया ताका कोप येता. किंतु देवाल नांव घेतना कोप्पान जर तुमी हें केलें अपहास्य रुपार हें केलें कसकी तुच्छ रितीर वैकेचे आपयलें सांकेतीक जावन घेवन आपयल्यार वैकेची तुमगेलो पाप परिहार करता म्हळ्यार आमगेलो देव कितलो कोमल म्हणून घेवन तुमी लेखचे काडना. अशी देवान एक वेवस्था करून घेवन दिल्लो आसा. त्या निमित्तान एक हरिनाम संकीर्तन आमगेले हे हांगा घडत आसा. आमगेले हे मठाचे प्रांगणांतू देवस्थान म्हणलें एक गर्भगुडी म्हणून अशें कसन एक विशेष जावन घेवन कसन ना. हांगा देवस्थान जावो नाजाल्यार आनी कसन तरी जावो एक कूड आसा. ते कुडांतू एक मंदीर म्हणून घेवन एक देवाक आमी थंय स्थापन केल्लें आसा. किंतु एक पावित्रता एक ते एक स्थानमान गौरव हे एक प्रांगणाक एक पावित्रता हाडका जाल्यार तेन्ना हें नामसंकीर्तन म्हत्वाचें आशिल्लें. आनी हे 50 वर्ष व्यंकटेश भजना मंडळीन हें भजन म्हणून घेवन आमगेले हे एक परिसर आमगेले हे एक मठ पवित्र केल्या म्हणून घेवन सांगचें मस्त आमकां संतोश जाता. प्रति शेनवार हांगा एक नामसंकीर्तन जाता आशिल्ल्या निमित्तान मठाचें एक वैभव जावो मठाचें एक लक्षण एक गौरव तांणी राखून आयल्या म्हणून घेवन सांगचेक आमी खुशी पावता. म्हळ्यार एक सांगिल्ले प्रमाण इच्छा इच्छा कितें करता की म्हळ्यार एक व्यक्ती आरंभातुल्यान साणपणातुल्यान मांतारपण पर्यंत एक बर कार्य केलें बरी वायट कार्य केलें. बरी दुश्ट कार्य करचें अपशब्द उलोवचे साण आसतानाय तशी युवक जालतनाय तशी मध्यम वयसाक आयलेरी तशी कडे लास्ट प्रौढावस्थेंत आयले वयके तशी ओटू वयसान तूं केलेली तसलें एक काम कसन की म्हळ्यार एक वयके बरें काम केलें. बट ताणें दुसऱ्यान भजन करचें नामसंकीर्तन करचें उट्टू पळयलें. ताणें लास्ट अंतिम वयोघट्टाक आयलतना म्हळ्यार बेड रिडन स्टेजाक येवन घेवन पावला. कसने चमकुचेक जायना चड कसने ताका हें करचेक जायना. लास्ट तो बेड्डार आशिल्लतना ताका मन परिवर्तन जावन घेवन आतां तेका देवाल नामसंकीर्तन करया म्हणून घेवन ताका मनांत आयलें. चमकुचेक जायना ताळ मारचेक येना कसने ताका जायना तरीही मन परिवर्तीत जालें आनी नामसंकीर्तन करता म्हूण ताका मन आयलें. तो केन्ना नामसंकीर्तन करतना लोक ते जपा माळ घेवन घेवन हें करचे उट्टू ताणें पळयलें. तागेले घरांत आशिल्ले तशें नौकराक आपयलें आनी वचून घेवन बेगी बेगी एक जपा माळ घेवन यो कितें क म्हळें म्हाका नामसंकीर्तन करता म्हणून सांगता. तो तांगेले घराचो कोण काम करता तो वयके आश्चर्य जालो. केन्ना जप करनाशिल्लो व्यक्ती आतां मरचे शय्यार आसतना हें करता म्हणून सांगला जपा माळ घेवन येवका म्हणटना तो कोण तागेलो कार्मीक आसा घरांत काम करतालो व्यक्ती आसा धांवन घेवन मार्केटा वता. मार्केटा वचून घेवन एक मणी तुळशी मणी की ते चॅन्टींग बिड्स कसन आसा घेवन घेवन येता. घेवन घेवन हांगा येता आसा हांगा घेवन पळयल्यार हागेलें मरण जालें. हागेलें मरण जालें. मरण जातना 2 लोक आयल्याची. एक यमदूत आयल्याची आनी एक विष्णुदूत आयल्याची. यमदूत येवन घेवन विष्णुदूताक विचारता आसाची हे व्यक्तीन आ जन्म पर्यंत एक वयके बरें कार्य केलें ना. असल व्यक्तीक यमलोकांक घेवन घेवन वच का म्हणून घेवन आमकां निदर्शन आयलें
म्हळ्ळें कितें रे आमी हांकां आपूण घेवन वचक आमी आयल्याची म्हणून घेवन यमदूत विष्णुदूतांक सांगलें. कडे विष्णुदूत सांगलें तुका अधिकार ना. आमी कितें कायलें की म्हळ्यार हाणें आजन्म पर्यंत दुश्ट कार्य केल्लें उरतालें. हाणें एक दिवस वयकेची हरिनाम संकीर्तन वयके केल्लें ना उरतालें. किंतु अंतिम क्षणारी हरिनाम संकीर्तन कर का म्हणलें की इच्छा आयिल्ले निमित्तान आमी हाका विष्णुदूत आमी विष्णू लोकांक घेवन वता विना यमलोकां वच्चेक आमी सोण दिनाची म्हणून गे न्हू सांगून विष्णुदूत तांकां ते कसन तो मरण जाल्ले व्यक्तीक विष्णू लोक स्थान मेळका विना यमलोक न्हय म्हणून घेवन सांगून गे न्हू विष्णुदूत तांकां आपूण व्हरतके. म्हळ्यार तुमी आतां ताजें तात्पर्य हें न्ही की हांव म्हणत लास्ट हेका एक इच्छ प्रकट करता. हाजें तात्पर्य तें न्ही. म्हळ्यार देवान असल संदर्भ आसतना वयकेची देवान आमकां रक्षण केलें म्हणटना 50 वर्ष तुल्यान व्यंकटेश भजना मंडळी नामसंकीर्तन करता आसा म्हणटना देव कशी तुमकां पावता म्हणून तुमी लेखा. आतां पळया 50 वर्ष 2026 येवचे नाजाल्यार तेन्ना अधिक मास येवका तेन्ना अधिक मासांत स्वाम्याल हांगा मोक्काम जावका त्याची अधिक मासाचे एकादशीक अखंड भजना जावका म्हळ्यार देव तुमगेल्या भजनाक वलवला म्हळ कितें रे हे एक साक्षी म्हळ कितें रे आमी तें एक उदाहरण दिलें. सर्व लोकांक मेळना. आतां मुखार वयके येता आनी 3 वर्षान आनी वापस अधिक मास येता. अधिक मास आयल्यार वयकेची सुवर्ण संभ्रम येना ना सुवर्ण संभ्रम आयल्यार अधिक मास येना. व्यंकटेश भजना मंडळीक सुवर्ण अवकाश वयके मेळ्ळे अधिक मास वयके मेळ्ळे. दुसरें कसन की म्हळ्यार एक खंत उरतालें तुमगे खंत उरतालें 25 वर्सां आतांची सांगिलतना उट्टलोक आशिल्ले दयानंद पै 25 वर्साचे सिल्वर जुबली टायमार दयानंद पै आशिल्लो अमरनाथ कामत आशिल्लो नाजाल्यार पयलेच आमगेलो GS कामत आशिल्लो नाजाल्यार दामोदर भट आशिल्लो के पै आशिल्लो प्रत्येक लोकांची स्वामेल तेन्ना उपस्थिती ना आशिल्ले. बट आज एक सांगेत 25 वर्साक स्वामी उपस्थिती ना आशिल्लो उरताले. किंतु हे एक सुवर्ण संभ्रमाक अधिक मासाक आयिल्ले निमित्तान सो दोनीची 50 वर्स 25 वर्साचे कसं न्हय ते एक शॉर्टफॉल आशिल्ले ते संपूर्ण हे अधिक मासांत रिकवरी जाल्या म्हणून घेवन आमी लेखता. म्हळ्यार कित्याक की म्हळ्यार हांकां 2 दिवसाचे कार्यक्रम अवकाश मेळ्ळे. एक एकादशी दिवस अवकाश मेळ्ळे आनी आयचे तांगेले प्रितीचे वार शनिवार दिवस तांकां हे अवकाश मेळिल्लो आसा. सो मुखावेल दिवसांतू हे व्यंकटेश भजना मंडळीचे कार्य अशीच निरंतर जावन नामसंकीर्तन जाता उरका. आमगेले हे देवस्थान ना आमगेले हे शाखा मठाचे प्राकारांतू अशीच निरंतर एक पावित्रता नाजाल्यार एक गौरव मठाचे एक लक्षण एक मठ म्हळ कुडेन थंय धार्मीक कार्य नामसंकीर्तन जाता उरका. खाली मठ करून घेवन शांत उरलो म्हळ्यार ताका अर्थ उरना. मठ म्हळ कुडेन गलगल उरका. सो ते गलगल जावका बेंगलोरकारान हांगा येवका हांगा येवन खाली बशिना भजन म्हणका. भजन म्हळ्यार मात्र तेन्ना हे एक गलगल हांगा उरता. चड समय आनी आमी आतां घेनाची आनी मुखावेल गलगल जावका म्हळ्यार आतां पालकी उत्सव जावका. सो पालकी उत्सव जावका जाल्यार आमी आतां प्रवचनाक थोडे विराम करून मुखावेले फाल्यां दिवसाक अंतीम घट्ट आसा. फायच्या दिवसाकय सभा कार्यक्रम आसा. सर्व लोकांना तांतू उपस्थिती व्हरून घेवन अंतीम हे तुमगेले 14 दिवसाचे मुक्काम अंतीम हंताक येता आसा. आयच्या दिवसाक व्यंकटेश भजना मंडळी आमगेले शाखा मठाचे सर्व ही सदस्य समिती आसाची GSB समाजाचे समिती वर्ग नाजाल्यार हांगा आयिल्ले तसले समाज बांधव तांगेले जिवनांतू अशीच देवाल अनुग्रह रामदेव वीर विठ्ठलाल अनुग्रह परंपरे सर्व ही स्वामेल अनुग्रह निरंतर प्राप्त जावो अशी देवचरणी गुरुचरणी प्रार्थना करीत आमगेले आशीर्वाद परभाषणाच्या आमी मंगल घडयताची. श्री कृष्णार्पणमस्तु.